प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 12वो विस्वोर वोड 35 ते 38 पर्यंत। लूक चॅप्टर 12 वर्सेस 35 to 38। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। तुमच्या पेंगटात बांदात आनी तुमच्या हातांनी पेटलेल्यो पोंट्यो घेवन रावात। आपलो दोनी लोकना पोरबे थावन परत येवन दारार मारिना फुडें ताका दार उडचे खातीर ताची वाट पडून रावतात तसली मनशां परी तुमी जायात। दोनी येता तेन्ना ताका जागृत मेळटे ते चाकोर भागी। खरेंच तुमकां सांगता, तो आपल्या पेंगटाक बांदतलो, तांकां जेवणाक बसयतलो आनी आपूण तांचे मोदें भोवून तांची सेवा करतलो। आनी मोदयांनीर ओफांत्या पारा आदी पर्यंत तो पावत जाल्यार आनी ते ताका तशेंच मेळटे तर ते चाकोर भागी। प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां तातूंत जेजू एका जागृत चाकराची खबर कोत्ता। आनी भाव भयणीनो, ही जी वोपार जेन्ना जेजून घातली, ही वोपार तुका आनी म्हाका म्हणून ही घालता। कित्याक भाव भयणीनो, जेजू पोत्तून येवपाचो आसा। ताणें सांगलां आमकां आपल्या उतरान की तो पोत्तून येतलो म्हणून। आनी आमी खरेपणी भावार्थी जाल्या। खरेपण आमी म्हणटा आमी क्रिस्तांव, आमी म्हणटा जेजूचे पाटलावदार, आमी म्हणटा आमी जेजूक वखोता। तर आमी अशे भाशेन असली मनशां आसा जाल्यार आमी जागृत रावपाक एकदम गरजेचें। आनी भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान जेजू आमकां सांगता की जेन्ना तो पोत्तून येतलो तो सांगून येवचो ना, तो अकस्मात येतलो। आनी त्या वेळार जो कोण जागृत आसा, जो कोण आपलें काम करता, जो कोण एक भावार्थीचें काम करता, जो कोण ताका सांगलां तें काम करता, तांकां जेजू येवन ताजी सेवा करतलो। म्हणटच भाव भयणीनो, जेजू म्हणटा आमी जागृत रावत जाल्यार आनी आमकां जें काम देवान दिलां करपाक तें आमी कोत्ताना तो येत जाल्यार तो आतां आमची सेवा करतलो। जेजू आमची सेवा करतलो। म्हणटच भाव भयणीनो, पळयात आमी कितली सुभागी। देखून आमी जेन्ना ह्या संवसारान आसा, आमी खरेपणी जेजूक आमचो सोमी दिवन सरवंडार मानला। खरेपणी आमी आतां जेजूचे पाटलावदार जायत वेता। आतां पवित्र आत्म्या उदेशी आमी जें काम देवान आमकां सांगलां, पवित्र आत्म्याचें उतर आयकोन आमी देवाचें उतर आयकोन आमी तें उतर पाळटा। भाव भयणीनो, आमी खरेपणी जागृत चाकोर जाता। आनी जो कोण फकत धरून करता, आपलो आयतारा दीस एक दीस इगर्जेक वेता, मातशें थोडे मागणे केलें, थोडे फेस्तां केलीं आनी सजमताक कितें जागृत आहात म्हणून, भाव भयणीनो, जेजू येतकूच तो डोंग्यान जें करतलो तांकां एमकोणान धाडटलो। म्हणटच आयज भाव भयणीनो, आमी खेरीत भाशेन आयज ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ करुया। जेजू आमकां एक शिरकान्नी दिता। तो म्हणटा तुमी जागृत रावात, तुमी बिश्टे न्हिदोन रावं नाकात। खरेपणी तुमी म्हजे पाटलादार जाल्यार हें उतर जें हांवें तुमकां सांगलां, हें उतर जें बरयलां, हें जें उतर पवित्र पुस्तकाचेर बरयल्लें आसा, त्या उतराचेर तुमी नियाळ करात। तें उतर तुमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत तुमी पाळात। तें उतर पाळून आतां दुसऱ्यांक बरी खबर दिवपाक वावरात। आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी वावुरता हें देवाचें उतर करपाक, दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक, आमी कितें करता? आमी देवाचें राज फुडें सरपाक, दुसऱ्यांक बरी खबर दिवपाक, तांचें तारण जावपाक आतां आमी देवाचें राज कोत्ता, आमी जागृत चाकोर जाता। म्हणटच आयज भाव भयणीनो, जी उतरां जेजून आमकां सांगल्यान त्या उतराचेर आमी खेरीत भाशेन नियाळ करुया। आयजतान देवाचें उतर आमी फकत आयकून न्हय, पूण तें आयकून ताजेर नियाळ करून तें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत पाडून आमी खरेपणी एक भावार्थीचें जिवीत, एक क्रिस्ती जिवीत जिवंक आयजतान आमी सुरवात करुया। तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता।
आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सरवंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.